फातोड्ड्या नॉर्थर्न सिवेज लायन ब्लॉक जाल्ल्यान आतां थंय सिवेजीचे मोठ्या प्रमाणात लिकेज सुरू जाल्या। सिवेज 24/7 वरां आसता। रस्त्या वयल्यान भरिल्ले हे सिवेजींतल्यान वाट काडप सोडून लोकांक आनी पर्याय ना। त्यांनी ॲक्शन घेवपा जाय न्ही। ह्या सेवरेजीची मरे आतां पळय हे सेवरेज दिसता ते आनी लोक आतां चलोन उदकांतल्यान हय लोकांक तें कांय खबर ना। थोडें कितें पावसाक उदक म्हणून आसा आतां हें पळयल्यार कळटा। हांवें सकाळीं नोट केलें हें व्हांवता तें स्टॉप जावपा ना जो पर्यंत तें करना न्ही कशें उरतलें तें जाताच न्ही। हांगा चड करून एसपीटी मार्केटांत तें चालूच आहा अशें। कसलें दुयेंस हें तें मलेरिया जावपाचें आतां पावसाच्या दिसान चड जाता तें असलें। गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक तुवें फुटला आनी हिंगा फुटला। हय तेंच म्हणटा हें कितें चलना सद्या। उदक आतां हें सिवेजी उदक सामकें लोक चलोन वयता तितलें उदकांतलें आनी लोकांक कांय खबर ना सिवेजी म्हण गटराचे एक दोन कडेन एक पयलो पावस पडटा थिंगा हें कितें लोकांय शेत रोयता लोकांय शेतां उदक पावस पांय बी फुटपाचें हें सगळें लोक शेत रोयता थिंगा सायडीक चंय सगळी सिवेज शेतांनी भरपाक लागल्या म्हणून लोकांक भंय। गव्हर्मेंटान तिचें मातशें चोवचें मातशें प्लीज हांव म्हणटा प्लीज चोवचें आनी मातशें कितें एक्शन घेवचें दोनींचें। लोकांय शेतां लोक चलोन वयता मेन आतां KTC लोकां चलोन वचपाचें लोक कामां चलोन वयता तशीं लोकां पांय फुटल जाल्यार बेश्टे लोकां त्रास ते। प्रुडंटा खातीर फातोड्ड्या सावन सावियो डायस।